उटा द्विदशक पुरती महासंमेलन फर्मागुडेच्या टेकड्याचेर गोवा इंजिनियरिंग कॉम्प्लेक्स ह्या मैदानाचेर घडोवन हाडटात 10 तारीख नोव्हेंबराच्या दनपारच्या 3 वरांचेर. सगळ्यांक खबर आसतलो आनी खास करून म्हजो पत्रकार जो भाव जो आसा त्या पत्रकार भावाक गेले 20 वर्सांचो उटाचो इतिहास सगळ्यांच्या सभेमाजार आसा. उटा ही फक्त एक संस्था न्ही, तर उटा ही एक चळवळ जावन आसा. चळवळ चिड्डिल्ल्या मड्डिल्ल्या शेतकऱ्यांचो कष्टकरी समाजाचो एक आवाज जावन आसा. ह्या उटा संस्थेन 6 ऑक्टोबर 2004 वर्सा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले हक्का वरवीं लढो दिवपा खातीर चळवळ उबी केल्ली आशिल्ली फाटल्या 20 वर्सां पयलू. मध्यंतरी 2014 ह्याच उटाचो दशकपुर्ती सोहळो मोठ्या दबाज्यान फोंडेच्या सनग्रेस मैदानाचेर मनयलेलो आशिल्लो. मल्लिकार्जुन काणकोण ह्या देवस्थानाच्या घराणे घालून 27 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा संपूर्ण गोंयान उटा प्रेरणा यात्रेचें आयोजन आमी घडोवन हाडिल्लें आसात आनी आज ती यात्रा तिसवाडी तालुक्यान पाविल्ली आसात. स्वर्गीय मंगेश गांवकार आनी स्वर्गीय दिलीप काटू वेळीप हे 2 आमचे प्रणेते जाणीन ह्या समाजा खातीर बलिदान स्विकारले. आज तांच्या कुटुंबियांनी त्याग केलो. ह्या दोन्ही बलिदानवीरांची ह्या समाजाक वळख जावची, ह्या समाजाक तांच्या बलिदानांतल्यान कितें मेळयलें हेची थोडीशी जागृती जावची. कारण गेली 20 वर्सां सतत उटान संघर्ष केल्लो आसात, संकट झेलिल्लीं आसात. चळवळ सुरवात जर केली जाल्यार ह्या गोरगरीब जनतेच्या साभार तांची पिढी घडोवपा खातीर, अन्याय जाल्लो पयस करपा खातीर आज केल्ली आसा. आनी म्हणूनच काही गोष्टी अजुनूय मागण्यो आमच्यो पूर्ण जावपाच्यो आसात आनी वारंवार तेजो आमी पाठलाग करीत आसात. पणजी ते दिल्ली पर्यंत ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय किंवा वेगळे वेगळे जे अधिकारी जे आसात, लोवर लेवलाचे अधिकारी ते उच्च पदाचेर आसणारे सुद्धा, राष्ट्रपती आसूं, पंतप्रधान आसूं, गृहमंत्री आसूं, आदिवासी कल्याण समाज मंत्री आसूं, गोंयचो मुख्यमंत्री आसूं किंवा विंगड ते MP आसूं, हे सगळ्यांनी आमी आमचें निवेदन आमकां कितें म्हणपाक जाय तें आमी सगळ्यांचो साबार गोष्टी मांडिल्ल्यो आसात. तरी आसतना बऱ्योचश्यो काही गोष्टी पदरान उडपाक जाय आनी ते पाडून घेवपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एक महासंमेलन आमी घडोवन हाडपाचें ठरयलेलें आसात 10 नोव्हेंबर 2024. ह्या द्विदशक महोत्सवाक आमी ह्या दबाज्याचे मुखेल सोयरे म्हणून गोंयचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां मुखेल सोयरो म्हणून आपयलेलो आसात. आनी त्याच प्रमाणे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री युरी आलेमाव हांकांय आमी निमंत्रण दिल्लें आसा. संपूर्ण गोंयचो आदिवासी समाज जसो दशकपुर्ती सोहळ्याच्या निमित्तान जमिल्लो आशिल्लो तसोच तरेची अपेक्षा आमकां आदिवासी समाजा कडल्यान आसा. आनी ह्या संदर्भान वाड्याचेर सभा, जनजागृती यात्रा, सोशल मिडिया तुमच्या माध्यमांतल्यान केतली जागृती ही आमचे खातीर खूप मोठी जावन आसात. आमी उपकार मानतले, आभार मानतले पत्रकार म्हज्या बंधूचे, जाणीन आमकां पावलो पावलो आधार दिल्लो आसा, सपोर्ट केल्लो आसा. आनी म्हाका एक खबर आसा की चिड्डिल्ल्या माड्डिल्ल्यांचो आवाज जर कोण जर आसा तो लोकशाहीचो हो चवथो खांबो जावन आसा. हो चवथो खांबो खणकर उरचो. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज आमचो उटाचो संपूर्ण गोंयच्या सगळ्या जे 40 जे आमदार जे आसात तांकां सुद्दां आमी निमंत्रण दिल्लें आसात. तांकां आमी काही जाणांक वचपाचे आसात. वेगळे वेगळे समाज जे आसतले, वेगळे वेगळे संस्था जे आसतल्यो तांकां आमी इन्विटेशन ठरावीक तांच्या कार्यकारिणीक समितीक आमी दितले. वनुच्यान आमी एक आदिवासी बहुमान म्हणून पुरस्कार
आमी जाहीर करतले. तेजें नांव आनी तो कोण जो आसतलो तो त्या दिसाच ठरतलो. पूण पयले वयले ह्या आदिवासी समाजाक तो आदिवासी समाजांतल्यान नासतलो तेवूय हांव तुमकां जाहीर करतां. तो आदिवासी समाजाचो मित्र आसतलो, हितचिंतक आसतलो, जाणीन ह्या आदिवासी समाजाक आधार दिल्लो आसात, सपोर्ट केल्लो आसात, मार्गदर्शन केल्लें आसात, अशा एका योग्य मनशाचो बहुमान आमी त्या दिसा करतले. कार्यक्रमाक जसे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, भाऊ युरी आलेमांव आसतले, तशेंच आमचे धडाडीचे मंत्री श्री गोविंद गावडे हेही कार्यक्रमाचे एक प्रमुख आमचे माननीय मंत्री आसतले. त्याच बरोबर गेस्ट स्पीकर म्हणून सुद्दां आमी 2 आपयल्ले आसात, जे आसात फगन सिंग कुलस्ते हे सेंटराचे मिनिस्टर आसले. आज ST जे पार्लिमेंटरी बोर्ड आसा, पार्लिमेंटरी कमिटी पॅनल आसा, ताजे ते चेअरमॅन आसात, तेवो आसात. महाराष्ट्रांतले एक बरे नामवंत आनी विचारवंत डॉक्टर किर्सन नामदेव आमकां संबोधन करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, गेल्ले आमी 6 म्हयने ह्या द्विदशक महोत्सवाची तयारी चालले कडेन आसा आनी हेतून सगळे कार्यकर्ते बरोबर सिंहाचो वांटो आज आमचे मंत्री श्री गोविंद गावडे हेणी घेतलो कडेन आसा. म्हाका दिसता आज पर्यंत तेणें वाड्याचे जवळ जवळ मोर दॅन 100 ह्यो मिटिंग्स एड्रेस केल्ले आसात. गोंयाक 11 तालुक्यांत हो ST समाज विखुरलो कडेन आसा आनी केवळ पेडणे तालुक्यात सोडले जाल्यार जवळ जवळ 750 इतले आमचे वाडे आसात. ह्याच वेळार आमी एक ह्या देशाचे ट्रायबल कम्युनिटीचे महान लिडर बिरजा मुंडा, ज्याची 15 तारखेक जयंती जावपाची आसा, ताजे सुद्दां आमच्या ह्या यात्रे बरोबर त्यांचो सुद्दां गोंयभर प्रवास जाल्लो आसा आनी म्हणून सुद्दां आमी ठरयल्लें आसा, उठा संघटना सुद्दां मागले कडेन आसा हेजे पयलीं की 15 नोव्हेंबर हो सुद्दां जो जन्मदीस आमचो एक महान देशाचे लिडर, ते केवळ ट्रायबल जर जाले तर ब्रिटिशां विरुद्ध झुंज करपी पयले आनी वयाच्या 22व्या वर्सा जेंचे बलिदान जाल्लें आसा अशे बिरजा मुंडा, ह्या बिरजा मुंडाची सुद्दां गोवा सरकारान एक सुटी जाहीर करची. त्या दिसाक जशी झारखंड आसा, ओरिसा आसा, ट्रायबल डॉमिनेटेड आसा, ह्या लोकां भितर सुटी जाहीर करतात. बिरजा मुंडा हे महान क्रांतिकारी एक लिडर जावन गेले, म्हणून गोवा सुद्दां जावची अशी उठाची मागणी आसा. म्हाका खात्री आसा माननीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर जरूर विचार करतले आनी त्या दिसाक ते मुख्यमंत्री आसात, प्रमुख पावणे आसात ते आनी आमचे ट्रायबल मंत्री आसात, हे सुद्दां ते जाहीर करतले, ह्यो आमकां अपेक्षा आसा.